PM has instructed all secretaries to issue challans to those people who are not following the rules of Solid Waste Management Corporation, Garbage Management Act rules जे आहात ते फॉलो कोण करिना ताका चलान घाल. Issue then challans from 500 to 1000 to 5000 up to 25,000 challans are commercial and residential. जाल्यार 70% पंचायती वेस्ट मॅनेजमेंट सारखे करच नात अशा पंचायतींचेर नजर दवरतले मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. इतले पयशे मोडून रस्त्याकडे कोयर दिसूंक उपकारना मुख्यमंत्री म्हणटा. 70% पंचायती ज्या पद्धतीत करूंक जाय त्या पद्धतीत करिना. 30% पंचायतीचे काम खंय तरी सारकें आहा. कंपल्सरी सगळ्या पंचायतींनी कॉन्ट्रॅक्टर अपॉइंट करपाचें. इट इज कंपल्सरी. 100% पंचायती कडेन शेड आसपाक जाय तेंय सांगलां. कॉन्ट्रॅक्टर विल बी एम्पॅनल्ड विथ आवर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. हाऊस टॅक्स आनी गार्बेज टॅक्स कंपल्सरी कलेक्ट करपाक जाय. रेंटल रावतात तांकांय बी वेगळो आनी गार्बेज टॅक्स आसा तो तेंच्यांनी कलेक्ट करपाक जाय. हें सगळें केल्या उपरांतूच तें स्ट्रीमलायन जावपाक शकता. म्हणून त्या सगळ्या आमच्या एकंदर जे आसा पळय सेक्रेटरी आनी सरपंच 15 फायनान्स कमिशनचे पयशे कशे स्पेंड करप हो तांकां क्लियर कट सांगला. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ह्या पद्दतीचे थंयसर आसलेले फंड्स पडून आसा ते तांकां पयशे स्पेंड करपाक लायला. हे सगळें जो पर्यंत वेवस्थीत रित्या करिना तो पर्यंत हें जावचें नासलें. म्हणून तांकां ऑलरेडी म्हणजे हे सगळो तांकां एक शेड्यूल दिला. 1.5 ते 2 म्हयन्या भितर सगळें कामां उडोवपाक लायला. कारण सरकार इतके पयशे मोडल्या उपरांत आमकां रस्त्यार वेस्ट दिसपाक जायना. ताच्या खातीर आमी काम. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी.